गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयच्या दहशतवाद विरोधी पथकान कमांडो आनी एटीएसाच्या अधिकाऱ्यां सयत रायफल आनी रणनैतीक उपकरणां सयत 10 किलोमिटराचो मार्च केलो. कमांडोंचो फिटनेस तपासा खातीर गोंयच्या लोकांकूय कळचें की दहशतवाद विरोधी पथकूय गोंयांत कार्यरत आसा. होच ह्या मार्चा फाटलो मुखेल उद्देश आशिल्लो. तुम्ही जशें जाणा की आमच्या गोंयांत एटीएस युनिट आसा आनी तुमी तेजे एक भाग आसा. आनी आज जे लोकांक थोड्या लोकांक खबर आसलें की आमी एटीएस युनिट आसा म्हणून जे पुलिसाच्या संपर्कान आसा जे तांकां थोड्यांक खबर आसा. पण थोड्या लोकांक खबर ना की आमचो एटीएस युनिट आसा म्हणून गोंयांत. तुमी आज 10 किलोमिटर्स रूट मार्च केलो, अर्बन मार्च केलो, जो हे लोकांक जेव्हा खबर ना तांकां कळपाक लागून रूट मार्च केलो. तुमी सगळ्यांनी बरें करून पार्टिसिपेट करून बरो कंप्लीट केलो आहा. कोणाक इंजरी जाला? सगळे फीट? कमांडोज विश्राम, कमांडोज सावधान. गोंयांत तशी परिस्थिती निर्माण जालीच जाल्यार आमचे पथक गोंयच्या लोकांक वाटावपा खातीर सज्ज आसा अशें PI संदेश चोडणकरान सांगलें. सकाळी आल्तिनो वयल्यान ह्या मार्चाक सुरवात जाल्ली. उपरांत सांतिनेच काकोलो मॉल, टाउन जंक्शन, मिरामार सर्कल, कला अकादमी आनी आझाद मैदानाचेर येवन मार्च सोंपलो. गोंयच्या लोकांक एटीएसाची ताकद दाखोवपा खातीर हो मार्च घडोवन हाडिल्लो. सगळ्यांनी कंप्लीट केलो टास्क. कोणाकूच अशें दिसना की आपूण थकला. आपली एनर्जी फूल दवरली सगळ्यांनी. सारकें अशें दिसून येता की आनीक 10 किलोमिटर चलयत जाल्यार इजिली चलतले भुरगे. येस. आनी सेकंडली ब्रिथींग हांवें स्टार्टिंगूच सांगलेलें की कोण कोणा कडेन उलोवचो ना. ते सगळ्यांनी बरे भशेन मेंटेन केलें. सेकंडली सांगलेलें की कोणूच कोणा कडेन डिस्टन्स हे करनासतना चलचो ना. सगळ्यांनी सारको डिस्टन्स मेंटेन केलेलो आनी सगळ्यांनी बरे भशेन हे आयचो टास्क क्लियर केलेलो आहा. कोणाचे वेपनाचे जावं तेचे प्रॉब्लम जाल्लेले आहा नाजाल्यार सगळ्या वांगडात भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. कोणाक कितें डिफिकल्टी आसा? कॉंग्रेच्युलेशन, बरे भशेन केलो तुमच्यांनी टास्क. हेजो 2 हेतू आसले. एक तर आमी बेटर रेडी आसपाक जाय. केन्नाय कितें जालें जाल्यार आसा तुमी बेटर रेडी? व्हेरी गुड. आनी दुसरी म्हटल्यार आमी एटीएसाचें अस्तित्व दाखोवपाक जाय की आमी सारके फुली रेडी आसा कितें जालें जाल्यार गोंयच्या जनतेक प्रोटेक्ट करपा खातीर. ह्या खातीर लोकांकूय कळपाक जाय एटीएस नांवाचो एक युनिट आमचे कडेन आसा. खुबश्या लोकांक खबर ना म्हणून आयचो एक्सरसायज जातलो. आमी जो एटीएस युनिट आसा आमचे कडेन अबावट 100 कमांडोज आसा आनी आमचो रेग्युलरली प्रॅक्टीस चालू आसता. आनी मदीं केन्ना रन आसता, विपन रन आसता, लाँग डिस्टन्स रन आसता. आयज आमी हो विपन मार्च केल्लो. हेजे 2 हेतू आसलेले. एक तर म्हटल्यार आमचो फिटनेस चॅक करपा खातीर आनी दुसरें म्हटल्यार लोकांकूय कळपाक जाय की एटीएस नांवाची एक युनिट आसा आमचे कडेन आनी आमी बेटर रेडी आसा कितें आसा हें करपाक लागून. लोकांचो एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय आमचो आनी लोकांकूय बरें दिसपाक जाय, लोकांचें कॉन्फिडन्स वाडपाक जाय. ह्या खातीर आयज हो मार्च केल्लो. आमी सकाळीं आल्तींतल्यान स्टार्ट केलो आनी आतां तो हांगा एंड जालो. आनी सगळे कमांडो बरे भशेन पार्टिसिपेट जाले. कोणाक इंजुरी जावं ना, कांय जावं ना. एका बरोबर सगळो ग्रूप हांगा येवन विसर्जीत जालो. कितले जाण? टोटल 90 कमांडो आसलेले आमचे. आनी विथ लेटस्ट विपन जी आमचे कडेन जितली विपन आसा ही सगळी विपन घेवनूच आमी मार्च केल्लेले आसात. प्रत्येका कडेन डिफरंट विपन्स आसा. आनी कितें स्पेशलिस्ट कितें प्रोग्राम हितून आसा तुमचो एटीएस? वॉट इज दिस? एटीएस म्हणजे एंटी टेररिझम स्क्वॉड गोवा पुलिसीचो. आमी जर टेरर अटॅक बी जालो जाल्यार फर्स्ट रिस्पॉन्डंट आमी. जो पर्यंत भायले एजन्सी कोण येता तो पर्यंत फर्स्ट रिस्पॉन्डंट आमी आसता. आनी आमचो वर्सा एक्सरसायज चालू आसता NSG कडेन. गेल्या वर्सा केल्लो आमी जानेवारी म्हयन्यान. आतांय फुडें जातलो. त्या खातीर आमी सदींच रेडी आसता. एनी टायम कितें जालें आमच्यो QRT क्विक रिएक्शन टीम सगळे कडेन आसता आमचे धरून. तेजे व्हडले फंक्शनां आसता. रेग्युलर सुद्दां आमची पेट्रोलिंग चालू आसता. कारण गोवा इज ट्युरिजम डेस्टिनेशन आसून एटीएसाचो कितलें म्हत्व इम्पॉर्टन्स जाता सर? एटीएस हो सामको खंयच्याय आख्खे इंडियन वचत जाल्यार सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा तो एटीएस. आनी तेजें म्हत्व सदींच आसता. आनी कसले VIP फंक्शन आसा आनी कितें आसा जाल्यार एटीएस म्हणटा तो मोस्ट इम्पॉर्टंट. कित्याक फर्स्ट रिस्पॉन्डंट आमी कितें जालें जाल्यार. What is the total strength of ETS? Total strength is 150, but there are intelligence staff also. Okay. It is divided into 3 parts, 3 units actually.
One is commando unit, another intelligence, and third is a technical unit. Are they set up at various police stations दवरलेले आसा तांकां ओ इट ना ना आमी आमचे ऑफिस तालिगांव आसा. तालिगांव आमचे ATSचे ऑफिस आहे. एक युनिट आसा बरोबर. आणि पोलीस स्टेशनाक आमचे ना. आमचे आसा ते आमचे स्पेशल युनिट आसा. दिस इज योर इयरली मार्च No, every month we do something or the other. Sometimes it is run, sometimes it is march, sometimes it is something else. We do every month at least one exercise we do. It is a fitness motive or what it is? Fitness, it is one is fitness and other is people should also be aware of what is going on. There is now people have seen to so many people must have not been knowing that we have got commandos. So the confidence level of people will also go high. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. गोंयांत फाटल्या 24 वरांनी कोरोनाक लागून एकल्याकय मरण येवंक ना. मात 80 नवे दुयेंती सांपडले जाल्यार 95 जावन बरे जाले. नव्या दुयेंती परस बरो जावप्यांचो आंकडो चड आसा. नवे दुयेंती मेळपाचे तुळेन बरे जावपाचें प्रमाण चड आसा. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंवन 935 पावलो. रिकवरी रेट 97.62% आसा. 66 जाण घरा आयसोलेशनार आसात. 14 जाणांक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात जाल्यार 7 जाणांक हॉस्पिटलांतल्यान घरा धाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. काणकोणची खोलाची मिरची पोस्टाच्या पोस्टरार आयल्या. देखून खोलाची मिरची आतां फक्त गोंयभर आनी भारतभर न्हय जाल्यार गोंयच्या खाशेलेपणाची वळख पुराय संवसारांत व्हरतली. तेच बरोबर खोलाची मिरची संवसारांत भोंवतली. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकारान सांगलें. स्वतंत्रतायेच्या अमृत महोत्सवा निमतान गोवा पोस्टल विभागान पोस्ट कवराचेर वापरिल्ल्या खोला मिरचीच्या चित्राचें परवरे अनावरण केलें. त्या उपरांत तो उलयतालो. सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकार, गोंयचो पोस्ट मास्टर जनरल SFH रिझवी आनी हेर मानेस्त हजर आसले. अशे तरेनच गोंयच्या विविध मालाक मागणी आनी म्हत्व मेळटलें अशें बाबून सांगलें. आयकात. त्याच बरोबर आयज पोस्ट आमचे पोस्ट मास्टर जनरल जे आसात तेमी इनिशिएटीव घेतले आसात आनी जेणे करून हेका आयज मोठेच बऱ्यापैकी एक प्रसिद्धी दिवपाचें हें काम जातलें. किंवा जेन्ना हे सगळे एनवलपाचें जेन्ना पोस्टांतल्यान जेन्ना सगळे कडेन एनवलप वयता जेन्ना खंय आख्ख्या भारतभर किंवा भारताच्या भायर सुद्दां जाल्यार तितली ऑटोमॅटीक प्रसिद्धी जाली, पब्लिसिटी मेळ्ळी की खोला चिलीचे हो टॅग जो आसा खोला चिलीच्या रुपान जे नांवान जो एनवलप आसा जेणे करून पोस्टाच्या माध्यमांतल्यान हेका बरी प्रसिद्धी मेळटली. म्हणून कर्नल रिजवी साहब और डॉक्टर सुधीर साहब उनको मैं धन्यवाद आपको देता हूँ गोवा की तरफ से, गोवा के फार्मर्स की तरफ से, क्योंकि आपने ये करके बहुत बड़ा काम किया है जैसे कि उसकी पब्लिसिटी मिलने में हमको बहुत कुछ योगदान आपका रहेगा. मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. आणि खऱ्या अर्थाने की ही जी गरज असेल जेन्ना आमी शेतकऱ्यांक म्हणटा की आमी आतां जो उल्लेख केला 12 FAO करता आमी 12 भितर वेगवेगळे FAO आसात. जो पेडी आसतलो, वेजिटेबल्स आसतलो, तितूंत भितर बार्शेचे गोड, बार्शे जगेरी आसा, अशे वेगवेगळे आसात. पूण त्याच बरोबर खोला हे प्रामुख्यान आसा. खोला चिली कित्याक खोला चिलीचें नांव पयलींच फेमस जाल्लें आसा. म्हणजे ह्या हेतूंतल्यान आनीकय बरी वाड जातली. पोस्टाचे आमचे रिलेशन आनी आमचे एग्रीकल्चर खात्याचें रिलेशन पयलीं पासून आमी एकामेकाक जोड पावलांनी आमी काम करी आसा. पयलीं जेन्ना आमचे डायरेक्टर सेक्रेटरी सगळे एकठांय जावन आनी आमचे पोस्ट मास्टर जनरल त्या टायमाचे डॉक्टर विनोद कुमार आनी आमचे डॉक्टर सुधीर हांणी इनिशिएटीव घेवन पयलीं सुद्दां कृषी कार्ड जेन्ना आशिल्ले ते कृषी कार्ड सुद्दां प्रत्येक लोकांनी जेणे कोणी कृषी कार्ड केलें ना तेणी सुद्दां कृषी कार्ड करपा जाय असो इनिशिएटीव तेमी घेतलेलो. कित्याक आमचे कडेन अशें आसलें की काही स्कीम आसतात ताका कृषी कार्ड ना जाल्यार काही स्किमीचो तो लाभ घेवपाक मेळना आनी सगळ्या लोकांनी कृषी कार्ड केल्लें नासलें. आमचे ZDO मार्फत डायरेक्टर मार्फत सगळे आमी कळयता खरें, पूण काही लोक आजुनूय फाटीं रावतात. पूण ते सगळ्यांचे कृषी कार्ड जावचे हें आमी प्रपोजल आमच्या पोस्टा कडेन घातलें. तेन्ना ते ताबडतोब तेमी आमचे आयकून घेवन आमचो जोड पावला म्हणटा अशें कृषी कार्ड ज्या लोकांनी केलें नासलें तांकां तेंचे कडेन करून घेवपाचें काम जें आसा तें तेमी केलें. म्हणटकीर पोस्टाचें आनी आमचे कृषी खात्याचें रिलेशन पयलीं पासून आसा आनी तेंचो योगदान जो आसा तेंचें कंट्रिब्युशन जें आसा तें आमच्या शेतकऱ्यांक मेळटा. आनी हेतूंतल्यानच आयज जो तेमी इनिशिएटीव घेतलो आसा जेणे करून खोला चिली जी आसा जेका प्रसिद्ध करपाक एक मोठ्या प्रमाणांत ताका जो पब्लिसिटी मोठ्या प्रमाणांत जेन्ना जो फेमस जावपा खातीर आमकां खूब बऱ्या पडटलें. आनी काळाची गरज आशिल्ली. जेन्ना आमचो प्रोड्यूस आसता जेन्ना आमी खोला पिकयतले तेन्ना एकाकी ताका मार्केट उपलब्ध करून दिवपा खातीर अशा माध्यमांतल्यान जेन्ना परिस्थिती जातली तेन्ना ते बऱ्यापैकी त्यांची इन्कम जे उत्पादन जाता
त्या उत्पन्नाक बरी भाव मेळटलो, बरी पीक मेळटली म्हणटा अशें पीक बरी पिकीक बरो भाव मेळपाक शकता. कित्याक आयज कसले गजालीक पब्लिसिटी ही जे प्रसिद्धी मेळप हे काळाची गरज आसा. Post has taken a policy decision that for all the GI products in India, we will be issuing a special cover so that it will get wider publicity and people all over the world will come to know about this product. So indirectly it will be helping the cultivator. They will be getting the publicity and good revenue in coming future. So that we are doing our bit in promoting the local culture, local agriculture, local cultivators. So we have done our bit, and that's way we have done our contribution in the promoting the local products. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन जायात, पूण फक्त गोंया खातीर न्हय जाल्यार भारता खातीर. तशें केलें जाल्यार गोंयांत फाम मेळटली. गोवा एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशनाचो अध्यक्ष आनी गोंयचो बॉक्सिंग कोच लिओनार्डो डॅनियल ऑलिवेरा डिगामान सांगलें. गोंयकारांनी सांगात दिलो जाल्यार गोंयांत सहजतायेन इंटरनॅशनल चॅम्पियनशीप तयार जावं येता अशी आस्त ताणें उक्तायली. लिओनार्डो डिगामा 2020च्या टोकियो ऑलिम्पिकात इव्हॅल्युएटर म्हणून वांटेकार जाल्लो. डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे वतीन टोकियो ऑलिम्पिकात वांटेकार जावपाचे खोशयेन ताचो भोवमान केलो. सचिवालयांतल्या सेमिनार हॉलांत हो खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडलो. कृतज्ञतायेचें उलोवप करतना सत्कार मुर्ती लिओनार्डो द गामाचो गळो भरून आयलो. ताणें सगळ्यांत आदीं आपणाक संद दिली म्हूण कृतज्ञताय उक्तायली. हांव आयज तर हांगा आहा आनी तुमी म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान म्हाका फेलिसिटेट केला. हांव टोकियो पावलो म्हूण वालोर फावप म्हजी बायलेक म्हज्या चेडवाक वे बॅक हांव पळय सेक्रेटरी जनरल जाल्लो 1995. कोण नाहल्लो बॉक्सिंगाक हेल्प करपाक. म्हजे बरोबर म्हजी फॅमिली बसताली आनी आमी टुर्नामेंट करताले आनी मागीर आमचे भुरगे जो फाट्टे आहलो आतां कोच तेन्नाय कोच आहलो, उरलेले कोचेस बॉक्सर्स आहले. आमी इले प्रॅक्टीस करून फुडें सरले. हांवूय ह्यो रेफ्री जज जावन 1995 आमी पयलो ज्युनियर नॅशनल केली आनी ज्युनियर नॅशनल करता आसतना आमी एक सिल्वर मेडल आनी एक ब्रॉन्झ मेडल घेतली गोंयांत, which was a very big achievement. Thereafter आमी खूप नॅशनल्स, खूप झोनल आनी 4 इंटरनॅशनल केल्ल्यो गोंया. 4 इंटरनॅशनल गोंया केल्ल्यो ज्यो आजून फक्त आसामान केल्या. हांव तोच सिंपल लेनी जो हे कोचा बरोबर हांव प्रॅक्टीस करता, बॉक्सरा बरोबर हांव भोंवता आनी वय हांव प्रभुदेसाय सांगता पळय त्या प्रमाणे हांव झगडटा बॉक्सिंगाक लागून. टुडे आय एम स्टँडिंग बिफोर यू ऑल. I have achieved the ultimate, and I want all of your coaches, all of your colleagues to come together and create international champions. Create international champions
not for Goa, for India, so that Goa will get the fame. You create an international champion, yes, you will become famous, your boxer will become famous. Let us not look at only creating champions at Goa level. It is a proud thing that we have 3 IBAR coaches, 2 coaches were in the elite men and women camp, which is a very big thing for us. Very, very big thing for us. 3 coaches, IBAR 2-star coaches ha. Amchan easily, very easily, if government supports us, we can create international champions. राष्ट्रीय पावण्यार खेळांत गोंयचें नांव आसाच. राष्ट्रीय खेळ गोंयांत जावचे अशें आपलें सपन आसलें. फकत कोरोनाक लागून अडचण आयली. गोंयाक आनी गोंयांतल्या खेळगड्यांक संवसारीक पावण्यार नामना मेळोवन दिवपा खातीर ह्या फुडें वावुरतलो. खेळा मंत्री मनोहर आजगांवकारान सांगलें. आज आमचें नांव ताणें कमयलें, गोंयकाराचें नांव कमयलें, देशान नांव, वर्ल्डान नांव कमयलें. पूण तुजे वयल्यान दुसरे भुरगे आमचे वयर सरीत आला आनी इच्छा नाका हें सीट जाला तें गांवा खातीर जालें म्हूण आमी सांगता. हें गव्हर्मेंट उडोवपी, पण तेजे खातीर तुका मेहनत घेवपा पडटली. आमकां सगळ्यांक मेहनत घेवपा पडटली. आज तुमचें एसोसिएशन बरें काम करता, रोहन आमचो थोड्या, पण त्या एसोसिएशना भितरल्यान भुरगो तयार जावपाक जाय, वयर येवपाक जाय. आमकां ह्या स्टेटी भितर आनी आमच्या नॅशनल लेवलाचे आमकां तर भुरगो दिसता. तेन्ना खरोखर आमी म्हणटले की स्पोर्ट्स मुखार वचपाक. आज आमी खंय कमी आहा तूं म्हाका सांग. आमच्या कडेन नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाले. खंयच्याच भुरग्यांक कमी ना. एक टायम आसलेलो की इंटरनॅशनल लेवलाचे आमचे स्टेडियम नात, कशें आमी प्रॅक्टीस करताले, कशें फुडें वयतले. आज कोण ते सांगू शकना. 30 काय 36 नॅशनल गेमी करपा खातीर आमचे कडेन सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहा. रात दीस मेहनत जाय, भुरग्याचे हें जाय, मनांतल्यान उमेद जाय. जे कोशीश जे एसोसिएशनाचे अध्यक्ष आहा तेंच्यांनी खावून घेवपाक जाय. हांगाच आमकां रिजल्ट दिसूं शकता. आज हांव मागता तुमच्या कडेन, तुमी सगळे तज्ञ आसात, मेहनत घेयात आनी आमकां स्पोर्ट्सान आमकां गोंयान हिंदुस्तान आमचें नांव आसा आनी वयर सरपाक जाय. तेजे खातीर तुमी सगळे मेहनत घेतली अशें आशा व्यक्त करता. कारण हांव जेन्ना स्पोर्ट्स मंत्री जालो म्हाका 2 हें आसलेले. एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बेगीन करपाची आनी तश्योच ह्यो नॅशनल गेमी जावच्यो म्हणून. आनी तेजे खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो, पण हे कोविडा खातीर आमकां तितलो स्टेप घेवपाक मेळना. अजुनूय हांव ती सोडची ना. हांव 100% गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. खोब्रावाडो कळंगूटच्या फामाद बाबरेश्वर देवस्थानाच्या नव्या देवळाची पांयभरणी व्हडा उमेदीन जाली. शेनवारा सकाळीं 10 वरांचेर सगळी धार्मीक विधी सयत सुवाळो जालो. बाबरेश्वराचे फामाद जात्रे पयलीं म्हणजे फेब्रुवारीच्या आदीं नवें देवूळ तयार जातलें असो हावेस समितीन उक्तायला. 2.45 कोटी रुपया मोडून फातराचे देवूळ हांगासर उबे जातले. 11 ऑगस्टाक धर्मी विधी सयत पोरण्या देवळांतली तत्वां देवळिल्ली. 19 ऑगस्टाक नव्या देवळाची भूमिपूजा जाली, जाल्यार शेनवारा देवळाची पायाभरणी जाली. यजमान आशिल्लो देवळाचो अध्यक्ष चंद्रकांत उर्फ चानू चोडणकार आनी रुपा चोडणकारांच्या हस्तुकी धार्मीक विधी जाले. कोरोना नेमांक पाळो दीत भाविकांनी पायाभरणी सुवाळ्याक हजेरी लायिल्ली. हे आमी कितली वर्सां चिंतताले की हांगा एक भव्य दिव्य देवूळ जावचें. तें लोकांची इच्छा आसली आनी आज ती इच्छा पूर्ण जाल्ली आहा आमची. आनी हे भाशेन आमकां आयज हांगासर सहकार्य मेळ्ळां. लोकांचे देवा देव शांतादुर्गा आनी बाबेश्वर आमकां आशिर्वाद दिवन हांगासर आपलें कार्य करून घेता. तशेंच म्हाजे कमिटीन म्हाका बरो साथ दिवन आज हें काम करपाक ताकद दिली. तसोच आमचे गांवचे सगळे ग्रामस्थ म्हाजे मित्र मंडळी तशेंच आमच्या गोंयभर लोकांनी सगळे जे साथ दिल्लो आहा म्हाका आनी दिला आमकां बांदपाक. आनी तसोच हांगासर जात्रा म्हणजे आख्या गोंयभर न्हू आख्या संवसाराक फामाद आसा की बनाना फेस्टिवल म्हणून सगळे लोक हांगा येता. आनी अशीच एक
हाजेच पावणारो एक जागृत देवस्थान बाबळेश्वर तेजे आयज आयज खोशयेन आमी बोल्ल्या की आयज बाबळेश्वराक देव भव्य दिव्य जातले म्हणून. तशेंच हेज्या पयलीं आमी 11 तारखेर हांगासर तत्व देंवयली बाबळेश्वराची. तशेंच मागीर 29 तारखेर आमी भुमिपूजन केलें आनी आयज आमी पांयावळणी केल्या की आयज बरे भाशेन सगळ्यांक जाल्यार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून तुमी हाका येवन हांगासर आपली सहकार्य आमकां बरें कॉपरेट दिल्या बद्दल. खर्च कितलो अपेक्षीत आसा सगळ्यो? जवळ 2 crore 45 lakhs. केन्ना पर्यंत कंप्लीट आता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा जातले पयलीं जातले म्हणजे फेब्रुवारी पयलीं. अशें आमची एक देवाची कृपा आसली. आज आम्ही मासे बाबळेश्वर जाग्यार जमलेली आसा. पयलेश्वराच्या छतावरच्यान बाबळेश्वराक नमन करता. आज म्हाका खूब खोस भोगली की बायल म्हणजे एक अर्धांगिनी म्हणटा गोवाची. त्या निमतान गोवाच्या निमतान आज म्हाका 3 फावटी बसपाक हांगा बाबळेश्वराच्या फुड्यान एक प्रसाद जाल्ल्या देवाचो जालो. चड कशी तेन्ना बाबळेश्वरा कडेन हांव मागता तेन्ना देवा तूं सगळ्यांचें कल्याण कर. जेन्ना जेन्ना तुका लोक उलो मारता तेन्ना तेन्ना तूं तांकां तेंच्या साथीक पा आनी सगळ्यांचें बरें कर. आनी चितलेली बाकीची तेंची कोणाची मेंबर तेंचे कमिटीचे आसूं क्लोज स्टाफ ह्या जाणांक खुशी जाता पळय तशें कितें करून तूं घे आनी तुजें नांव किर्ती काड. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी फुडल्या कांय वरां खातीर बारीक मोठ्या प्रमाणात पावस पडूं येता. पावस जोगलां सयत गडगड घालीत पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां परत ह्याच वेळार मोग आसचो.